नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गावडेक काडले उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू. सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री. कावळ्याच्या शापान गाय मरना. निळखंठान पत्रकारांक मारलो तोमणो जाल्यार डिलायला आसा मंत्रीपदा खातीर तयार. इंडिगो फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळीचेर परतून जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ. गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत गोंयकारांक प्राधान्य दितले म्हणून मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन थारले फॉल. विरोधकांची टिका. गोंय राज्य दायज धोरण 2025 धोरणांत इतिहासीक वस्तू दायज घरां लोककला उत्सव शिक्षण कायदेशीर सुदारणा आनी जैवविविधतेचे राखणेचेर भर. पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती. नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळात बेकायदेशीर. पालिका कर भरात अवैधपणा वाडला. 2 दिसां भितून आमच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार 23 जूनाक थारायिल्ले प्रमाण म्हापशे बाजार बंद. वेपार संघटनेची शिटकावणी. कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आनी हेर प्रशासकी पदांचेर बिनराजकीय मनशाची नेमणूक करची. कला क्षेत्रांतल्या मनशाक दिवचे प्राधान्य. कला राखण मांडाची मागणी. राज्यातले वन हक्क दावे 19 डिसेंबर मेरेन निकालात काडपा खातीर सरकार गतिमान. शेनवारा 70 सांगे धारबांदोडा काणकोण केपें आनी फोंडे मालात खासा ग्रामसभेंचे आयोजन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडल्या उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू जाल्या. ह्या फेरबदलांत निळखंठ हळर्णकार आनी सुभाष फळदेसाय हांची नांवां येतात. हाचेर दोगांनी स्पश्टीकरण दिलां. पळोवया. गोविंदा उपरांत आनीक दोगा मंत्र्यांच्यो विकेटी पडटल्यो म्हूण राजकी सुत्रां सांगतात. कोण म्हणटा निलखंठाक काडटले, कोण म्हणटा सुभाषाक काडटले. हे विशीं पत्रकारांनी शुक्रारा दोगांकूय गांठून विचारले. सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री, आपली खाती लोक कल्याणाची. निलकंठान पत्रकारांकूच उद्देशून कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हूण थोमणो मारलो. सो लेट सारकें ना हांव रेग्युलरली चीफ मिनिस्टराक वता आनीक विदावट अपॉयंटमेंट म्हणले नंतर हांव लेट गेलो ना. हांव 3 गेल्लो, हांव परत 7 गेलो, हांव रावलो 9 पर्यंत बिकॉज ऑल दोज हू हॅड टेकन अपॉयंटमेंट. हांव केन्नाच मदींच वचून चीफ मिनिस्टराचे हातून भितर हें जायना. आय डोंट टेक समबडीज टायम एंड आय वेट अंटील माय टर्न कम्स. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट हांव लेट नायट गेलो म्हणून ताचे वेगळे पद्दतीन ना. एब्सोल्युटली कांयच राजकारणाच्या विशयींनी म्हजे खात्याचे जे प्रश्न आशिल्ले आनीक थोडेशे लोक तांकां मेळपाक गेले, तांकां घेवन गेल्लो. आयज म्हजे कडेन दिल्ली डिपार्टमेंट्स आसा ती फ्लरीश जायत आसा. लोक हॅप्पी आसात कारण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे समाजाचें कल्याण करपाचें, मंत्र्याचें कल्याण न्ही. तुम्ही मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपरार फोटो घालीत आसता. आता तुमचे खसलें इन्फॉर्मेशन हांव नको, पूण जे पार्टीन हांव काँग्रेसून हांगा बीजेपीन जॉयन जाला ही कॅडर बेस्ड पार्टी. विचारवंत लोक आहा जेका काडपाचो, देंवोवपाचो, कितें दिवपाचें ही बरें स्टडी करून डिस्कस करून विचार करूनच सगळें चलता. हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून. पूण हांव इतकें सांगूंक सोदतां जाणटे आमचे म्हणटाले कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना म्हणून. कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मरना. तुमी मिडियान कितके म्हाका काडटा 3 वर्सां जाली मिडिया काडीत आहा म्हाका. आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन. म्हणजे आतां मिडिया तुमचे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा. मजगती तिगांक काडले उपरांत परतून तिगांक नव्यान घेतले. सद्याक तरी दिगंबर, सभापती तवडकार आनी मायकलाची घरकान डिलायलाचें नांव रेसीद आसा. मंत्रीपदा खातीर आपूण तयार आसा म्हूण डिलायला उलयली लेगीत. मॅडम मिनिस्ट्री रिशफल पॉसिबिलिटी आसा आनी तुमचें नांव खंय तरी मिनिस्ट्री मेळपाक आसा. तुमकां सांगपाचें. See, it is a decision of our Honorable Chief Minister and the party. I am not aware of anything. बट तुमकां मिनिस्ट्री मेळ. आर यू रेडी फॉर दॅट? Who is not ready, tell me. Everyone is ready and I am ready. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान गोंय राज्य दायज धोरण 2025 जाहीर केलें. दायज धोरण खाला राज्याची गिरेस्त संस्कृती आनी सैमीक दायज सांबाळपाक म्हत्वाचें थारतलें.
इतिहासीक वास्तू, दायज घरां, लोककला, उत्सव, शिक्षण, कायदेशीर सुदारणा आणि जैव विविधतायेची राखण करपाचेर ह्या धोरणात भर दिलेलो आसा अशें पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. गोय राज दायज धोरण 2025 खाला इतिहासीक वस्तू, दायज घरां, लोककला आनी वेवसाय सांबाळटले. तशेंच पोर्तुगेज काळांतलीं घरां पर्यटना खातीर वापरपाक मेळटली हे खातीर नवी येवजण सुरू करतले. ह्या धोरणांत 22 खाजगी घरां, 222 दायज थळां, 46 लोककला आनी 62 पारंपारीक वेवसायांचो आस्पाव आसा अशी माहिती पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. पॉलिसी फ्रेम करता आसतना तांणी अनेक जे पॉलिसी हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड बाय स्टडींग दी ग्लोबल, नॅशनल अँड स्टेट लेवल फ्रेमवर्क concerning conservation of heritage such as UNESCO World Heritage Convention 1972, Biological Diversity Act 2002, Venice Charter etc. and Goa's own Ancient Monuments Act. म्हणजे पॉलिसी फ्रेम करचे पयलीं वर्ल्डान भितर अशे तरेचे जे हे आसात, नॉर्म्स आसात, ताचो पूर्ण अभ्यास केलो आनी आमचे गोंयचे जे अनेक पुस्तकां आसात आनी आमचे दायज आसा हाचो पूर्ण अभ्यास केले नंतर ह्या पॉलिसीक हात घालो. लिगल अँड लेजिस्लेटिव्ह फ्रेमवर्क म्हणजेच आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीस निर्माण जावपाक जायना. सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशा पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात. कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरियाज म्हणजेच आमी कन्जर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिजर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो गजाली रेव्हेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें करतले, हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात. वी हॅव 57 प्रोटेक्टेड सायट्स ज्यो आमच्यो आर्किओलॉजीन भितर आसात. ताचे शिवाय ह्या पॉलिसीच्या अंतर्गत सुरवातीकच ह्या एका वर्सा भितर वॉट वी हॅव आयडेंटिफायड टेंटेटिवली आम्ही आयडेंटिफाय केल्या 222 हेरिटेज सायट्स. ओके, 122 हेरिटेज हाऊसेस, 46 फोक फॉर्म्स म्हणजे आमचे इंटेंजिबल हेरिटेज म्हणटा ती, 61 ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स. कळ्ळें न्ही? हातूंत भितर आनीक जायते कितें आसा. पप्पल फेस्ट 9 ऑक्टोबराक सुरू जातले आनी 12 ऑक्टोबर मेरेन सोंपतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. पर्पल फेस्ट इज ऑन 9th, 11th, 9, 10, 11, 12 4 दीस ऑक्टोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार. शेनवारा गोंयांतल्या 70 काणकोण, सांगे, केपें, दारबांदोडें आनी फोंडें ह्या 6 म्हालांनी FRC म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर खासा ग्रामसभा जातल्यो. गोंयभर सद्याक FRCच्यो सुमार 10,000 वयर पेंडींग केसी आसात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. FRA म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट एक्टा खाला FRC म्हळ्यारूच फॉरेस्ट रायट्स क्लेम वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं खासा बसका घेवन FRC खातीर 14 जुनाक उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली. ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. आता 21 तारखेक शेनवारा खासा ग्रामसभा जातल्यो. 70 काणकोण, सांगे, केपें, दारबांदोडें आनी फोंडें ह्या 6 मालांनी ह्यो ग्रामसभा जातल्यो. ह्या ग्रामसभांनी FRCच्यो फायली खंय अडकून उरल्यात त्यो कश्यो पुराय करच्यो हाचेर चर्चा जातली आनी फायली पुराय करून त्यो फुडें धाडटले. सद्याक गोंयांत FRCची आंकडेवारी आसा ती अशी. पुराय गोंयांत FRCच्यो 10,136 केसी प्रलंबीत. काणकोणात 2,555, केप्यां 1,840, सांग्यार 1,222, फोंड्यां 260, दारबांदोड्यां 1,777 आनी 70 2,482 केसी प्रलंबीत आसात. आता मेरेन 1,007 वन हक्क दावे निकालात काडीत लोकांक जमनींच्या संदींचे वाटप, 949 केसी भायर मारल्यात. 70 म्हालात FRC विशीं कांय प्रमाणात गोंधळाचें वातावरण आसा. ताचें कारण म्हळ्यार 70 म्हालांतल्या सावर्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या करंजोळ गांवच्या लोकांनी FRCच्यो फायली तयार करून उपरांत आमकां FRC खाला जमनी नाका म्हूण लेखी बरोवन दिला. ताका लागून करंजोळ 70चे सुमार 300 FRCचे दावे उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान भायर आयल्यात. मात आता सोनाळ आनी बंदीरवाडा ह्या गांवच्या लोकांनी एकठांय येत नवी FRC समिती स्थापन करपा खातीर पुढाकार घेतला. शेनवारा जावपी ग्रामसभेत ही नवी FRC थारावन सोनाळ आनी बंदीरवाडा ह्यो गांवच्या लोकांच्यो FRC फायलींची प्रक्रिया सुरू जातली.
FRC केसींग खातीर नोडल अधिकारी म्हूण काम पळोवपी गोंय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी डॉक्टर अजय गावडे हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. 70 तालुक्यात 300 केसी आसा. करंजोळ म्हणून गांव जो आसा थंयचे क्लेमंट्स हे सगळे, हांच्यांनी खूब वेळा तांकां सांगलें तुमचे क्लेम दाखयात, खूब जालो. आनी हे लोकांनी एक रिप्रेझेंटेशन दिलें कलेक्टराक की आमकां आमच्यो क्लेम आमची जमीन आमकां त्यो क्लेम नाका अंडर FRC अशें म्हणून. आनी ताजें कितें जाता, एकदां जालें दोनदां जालें, सो आतां ते DLC लेवलाक मागीर कितें करता, तांकां नाका जाल्यार केन्ना पर्यंत अशेंच म्हणून ते उरतात न्ही पेंडन्सी. जेन्ना क्लेमंटूच सांगता जमीन आमकां ते FRCच्या अंडर ना जाल्यार अशें आतां जेन्ना DLCच्या मिटिंगेंतल्यान जर तूं पळयशात जाल्यार त्यो केसी रिजेक्ट केल्यो गेल्यो, कारण क्लेमंटूच येवपाक रेडी आनी क्लेमंटूच स्वता सांगता की आपल्याक नाका म्हणून. पूण हालींच हांव एक 70 एका गांवांत गेलो, म्हाका दिसता कांयशे लोकांक ताजो समज अजून कळूं ना की एक्झॅक्टली रिजेक्ट जाला म्हणल्यार कितें, किंवा तांकां खबर तरी आसा काय ते रिजेक्ट जाला. पूण हांव जेन्ना कलेक्टराक जेन्ना हांवें विचारलें की आमी वी हॅव टू हियर दॅम, वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट, आनी ते सगळे प्रोसेस करून तांकां कॉपी दिवपाक जाय की तुमचें अशें रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें आनी त्या प्रमाणे तांकां इंटिमेशनूय वचूं जाय, कारण तांकां कळपाक जाय. आनी ती प्रक्रियाय केल्ली आसा की तुमची ही क्लेमी ज्यो आसा 300 त्यो तुमी दिल्ल्या रिप्रेझेंटेशनाक लागून कन्सिडर जावना आनी त्यो रिजेक्ट जाल्यात. आतां तांकां प्रॉब्लेम केन्ना जातलो, रिजेक्ट जाल्या नंतर तेजी आणखी फुडली प्रोसिजर आसा ती मागीर आजून सुरू जावना. ते मागीर जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस चालू आसा ह्यो जितल्यो क्लेम्स आसा त्यो डिस्पोज करपाक, आनी सुप्रीम कोर्टाचें ऑलरेडी डायरेक्शन आसा की कारण ज्यो रिजेक्ट क्लेम जाता ताजेर कसो कितें पाठपुरावो सरकारान करपाक जाय एज अ स्टेट. फक्त गोंय राज्याक न्ही तर पुराय जे आमचे भारत देशभर वेगळ्या वेगळ्या राज्यांक सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन लागू जाता. म्हणटकीर ज्यांनी ह्यो नाका म्हणून सांगता तांचो कितें विचार आसतलो, तांणी तो रिकन्सिडर करून कितें एक्झॅक्टली समजून घेवपाक जाय. सो 300 केसी एकाच करंजोळ गांवच्यो तांणी नाका म्हणल्या म्हणून रिजेक्ट जाल्यात. आतां रिजेक्ट जाल्या म्हणून कित्याक क्लेमंट जर येना, क्लेमंट जर दाखयना आपली जमीन जाल्यार कल्टिवेशन कोणाक खबर ना. सो बेजिकली ती क्लेम तांणी करप आसता. राज्य सरकारान सगळे FRC म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालात काडपा खातीर अंदू वर्सा 19 डिसेंबराची डेडलायन दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेतालबाटी उक्त्या सुवातेर धिरयांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी लियाकत अली शेख आणि कॅन्सिसाओ रॉड्रिक्स हांच्या आड गुन्यांव दाखल केला. कायद्यान अशा धिरयांचें आयोजन करपाक बंदी आसा, मात बेकायदेशीरपणान ही आयोजनां जाता ती कोणाच्या आशिर्वादान ते कळपाक मार्ग ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. एल डोराडो ह्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान मातये भरवण करपाचो निर्णय शुक्रारा पणजे महानगरपालिकेच्या बसकेंत जालो. तशें 14 वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली. विरोधी नगरसेवक उदय मडकयकार आनी सुरेंद्र फुर्तादो ह्या बसकेंत गैरहजर आशिल्ले. फॉन्टेनीस वाठारांतल्या हालचालीचेर लक्ष दवरपा खातीर सोमार सावन एक अधिकारी नेमतले अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान दिली. So the main point was basically now was the demolition of the El Dorado building. That is the main. That has been that is part of the unsafe structures that is happening. That's in Panjim. So the people had approached the commissioner for alternative space, which cannot be given. Unfortunately, that building also has been dilapidated for quite a number of years now, threatening the safety of the occupants itself and the people that are passing by. And there are some shopkeepers in the middle lane also, between the market and the building also, that will be threatened. So we are asking them to vacate also. That is a major agenda. That and dengue cases in certain places. So that we've given health department our full cooperation. If they need anything, they can always tell us. Those are the main two agendas. No, so basically what we're doing is, at least from Monday, we will post one inspector there permanently with some workers and everything. We'll check the situation first. If it is working and everything, we will continue. If it is not, then we will check and see what else we can do. That again, there is a level. See, now that is in the sports department. Basically, there is one outlet in the corner. So now, often CCP goes and we clear that part. But we'll have to sit with sports department and find some permanent solution to that problem. So, I think there's a lot of bleeding cases over there. It will affect the colony people and everyone. We'll do that. फोणेगिरीच्या करमळे वाठारात वासंती नायक हांच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्या. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली, मात आतां घराचें छप्परूय कोसळपाक पावला. मात आर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान घराची दुरुस्ती करप शक्य ना अशें वासंती नायक सांगता. सरकारान आपल्याक घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंतीन केल्या.
फोंडेकेरी गांवच्या करमळे वाठारांत रावपी ही गरीब बायल वासंती नायक तिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. घराचें छप्पर कोसळपाक पावला. पावसाक लागून घरात गळटा, हाका लागून घरात रावप लेगीत तांकां कठीण जाला. वासंती हिचो भाव रोहिदास नायक हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले 15 दीस जाले ताचेरूय मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. सध्या वासंती घरात एकलीच रावता. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली, मात अर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य नाशिल्ल्याचें वासंती सांगता. ह्यान पयलीं थळाव्या पंचायती कडेन मजत मागलेली, मात कोणीच दखल घेवनाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती नायक हांणी केल्या. कसं जाली तुमची हें घर मोडलेलें आसा 3 वर्सां फुडले हें बिंदूत कोसळ्ळ्या. फाटली सुद्दां कोसळ्ळ्या. सो तुमी दोगांय कामां वचना. हांव वताले जेवण करपा आसताले हांगा वास्को. भाव एकटोच हांगा आसतालो. तो 8 वर्सां आवय वचून 8 वर्सां एकटो हांवेंच ताका जेवण बिवण खाण चलयताले ताका. आतां तो खंय आसा? आतां खंय आसा? तकलेन बरो ना. आतां हॉस्पिटलान आसा. उलयता बरो तकलो बंद. आमी ताका कितले केले आरे थंय रावया तितून व्हरता हॉस्पिटलान कशें रावपाचें. पूण आतां तो हॉस्पिटलान आतां तूं आतां एकटीच रावता ह्या घरान. हांव रावता एकटें. पूण तुका तें मोडपाची भंय दिसना? तशी भंय दिसना सर. कितें करया पळयलें आमी येवन पळोवन गेलो आनी आमकां हे घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसता. केन्ना कोसळोन पडत म्हण कळना न्ही. सगळे वयर छप्पर सगळें गेलां. सगळें गेलां. आनी माती कोसळटा. माती कोसळटा. सगळे वाशे बिशे सगळे गेल्यात. आतां तूं रांदता आनी जेवता एकटी. हांव एकटीच जेवता. मागीर कित्याक कशें कितें तुमकां इनकम कितें आसा? म्हाका 2 म्हयन्याची येता गव्हर्मेंटाचे. आनी म्हाजी भयण आहा तिवूय बी आमकां धाडटा कितें. आमकां कांयच दिवना. हे आमचें येवन गव्हर्मेंटान कितें पूण सरकारान हें करून दिवचें आमकां. हें आमचें हें आसा. केरी ह्या पंचायत एरियेंत करमळे हो गांव आसा आनी ह्या गांवांत रावपी वासंती नायक आनी तिचो भाव रोहिदास नायक ही दोगांय ह्या घरान रावता. घराची स्थिती केन्नाय कोसळपाच्या मार्गार आसा. प्रताप नायक हेणी खंय माड्डोळच्यान तिका पत्रे हाडले आनी सद्याक खंय जेवणाची वेवस्था करून दिल्ली आसा. सो ही हालाकीची स्थिती सद्याक केरी पंचायतीच्या करमळे ह्या गांवांत आसा आनी सद्याक ती घरान पूर्णपणे उदक आशिल्ले कारणान तिचे पांय सुजलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीची नोकर भरते खातीर परतून देश पातळेचेर जायरात. गोवा फॉरवर्ड आनी आरजी आक्रमक पोरू वर्सा ह्याच कंपनीन अशीच जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळेचेर जायरात काडिल्ल्यान परतून बोवाळ सुरू जाला. ही प्रक्रिया 17 ते 29 जून मेरेन गोंय तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी जातली अशें जायराती वेल्यान कळटा. गोंयांत आशिल्ल्या फार्मा कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या लोकांक भरती करपाच्या प्रक्रियेक लागून गोंयकारांचेर अन्याय जाता. गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत स्थानिक लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा दिल्ले. मात हें आश्वासन फेल थारलां अशी खर टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या. इंडोको फार्मा कंपनीन फाटल्या वर्सा गोंया भायल्यांक भरती करपा खातीर जायरात काडिल्ली, मात विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां गोंयांत इंटरव्यू घेवचे पडिल्ले. परतून ह्या कंपनीन जायरात काडल्या आनी भायल्या लोकांक घेवन कंपनी चलोवपाक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळना जाल्यार कंपनीच बंद जावपाक जाय अशी टिका गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. 1 वर्सा नंतर हीच कंपनी परती बोईसर, गुजरात आनी पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा. आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा BSc, B.Pharm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात. सो हे भायल्या लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री जंय गोंयांत तांकां गोंयच्या सरकारान तांकां फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या थंय भायल्या लोकांक घेवन गोंयांत इंडस्ट्री चलोवंक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय. गोंयांत प्रायवेट सेक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय. ते बेगींतल्या बेगीन एक्शन घे, ना जाल्यार आमकां लॉ वी वील हॅव टू टेक लॉ इन टू अवर हँड्स अँड सी दॅट दीस कंपनी शट्स डावन.
मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कंपनी सामकार निषेध केलो. कंपनीच्या प्लांटात काम करपा खातीर जाय तशे एक्सपर्ट गोंयांत कमी आसा अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप केल्या उपरांत कळून आयिल्ल्याचे आरजीपीचो मुखेली मनोज परब सांगता. आयकयात. हो जो त्यांचो प्लांट आसा हो खंय त्यांचो एक स्टरायल प्लांट आनी हो प्लांट फक्त सिपलाचो आनी तेंचोच गोंयान आसा. आनी ह्या प्लांटान जे एक्सपर्ट जाय, जे स्टरायल एनवायरमेंटान काम करपी जे एक्सपर्ट जाय ते गोंयान भुरगे खूब कमी आसा. आनी ते कंटिन्युअस खंय हे पोजिशनाक लागून ते एडवर्टिजमेंट घालीत आसा आनी तांकां भुरगे मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी भायर घातले. आनी तेंच्यांनी हे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाकूय तेंच्यांनी इंटिमेट केल्लें, तेंच्यांनी सांगलेलें. आमचो सरकार, BJPचो सरकार आसा, हो कितें करता गोंयकारांक लागून हे सगळ्यांक खबर आसा. सो हितून जो मेजर फेलियर जो आमकां आयडेंटिफाय जालो तो म्हटल्यार आमच्या सरकाराचो. कित्याक ह्या प्लांटाक लागून जे भुरगे लागता ते भुरग्यांक तयार करपाचें काम, तांकां तो स्टाफ दिवपाचें काम, ते गॅप भरपाचें काम हे सरकाराचें आसल्याचें सरकारान करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात.